नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकशायेच्या प्रवासान वेंचणूक आयोगाचें योगदान म्हत्वाचें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रीय मतदार दीस कार्यावळींत केलें उलोवप. लोकसभेच्या वेंचणुकेंत आपले मोलादीक मत दिवन नवे मतदार भारताक उदरगतीच्या तेंगशेर पावयतले. प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नमो नव मतदाता संमेलनात उक्तायली आस्त. भाजपाच्या नमो नव मतदाता संमेलनाच्या मजगतीं भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आभासी हजेरेंत भाजपाचे प्रचार विशय गिताचें केलें लोकार्पण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज उत्तर प्रदेशाच्या बुलंद शहर हांगा सुमार 19,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचे उक्तावण तशेंच बसयले बुन्यादी फातर. आनी गोंयचे अदमासपत्रक बिरेस्तारा 8 फेब्रुवारीक जातले सादर. मुखेलमंत्र्यांनी दिली म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारान. 14व्या राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान आज केंद्रीय वेंचणूक आयोगान नवी दिल्लींत मुखेल कार्यावळ आयोजीत केल्ली. हातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाल्यो. कार्यावळींत केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल लेगीत हाजीर आशिल्ले. ते भायर मालदीव्स, फिलिपायन्स, रशिया, श्रीलंका तशेंच उझबेकिस्तानाच्या वेंचणूक आयोगाचे मुखेली तशेंच प्रतिनिधी कार्यावळींत वांटेकार जाले. कार्यावळींत 2023 वर्सा वेंचणूक संबंदीत सर्वोत्कृश्ट कार्यप्रणाली पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी भेटयले. कार्यावळींत उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताच्या लोकशायेच्या प्रवासान वेंचणूक आयोगान म्हत्वाचें योगदान दिलां अशा उतरांनी आयोगाची तुस्त केली. गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं. देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. हे कार्यावळीत मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी आपल्या उलोवपांत 96 कोटी मतदारांचो विश्वास हीच आमची खरी गिरेस्तकाय जावन आसा अशें सांगलें. राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्ले हांणी भारताच्या वेंचणूक आयोगाच्या कार्यक्षमताय आनी प्रामाणीकपणाची तोखणाय करतना लोकशायेचो मुळावो मुद्दो हो देशांतल्या मुक्त आनी पारदर्शक वेंचणूक प्रक्रियेंत आसा अशें सांगलें. राज्यपाल 14व्या राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळी वेळार उलयताले. ही कार्यावळ मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयाच्या जोड पालवान रवींद्र भवन मडगांवां आयोजीत जाल्ली. ह्या निमतान वेंचणूक प्रक्रियेंत समर्पीत सेवे खातीर वेगवेगळ्या अधिकारांचो राज्यपालांचे हस्तुकी भोवमान जालो. Originally we all know Athens, Greece is considered as the mother of democracy. But after 1977 election, Washington Post and other American press depicted Indian democracy, its standard, and ordinary people of India, their cautiousness about democracy, and that is why thereafter popularly the people in and around our country, they are calling our country, our democracy as the mother of democracy. I can proudly say that it is an achievement. I am not going to the details. Why? After the 1977 election, a change in the attitude of democracy
आज राष्ट्रीय मतदार दिसानिमतान भाजपान नवी दिल्लीत नमो नव मतदाता संमेलनाचे आयोजन करून मतदारांच्या वळेरेंत नव्यान जोडिल्ल्या मतदारां खातीर मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार संमेलनात आभासी प्रणाली वरवीं उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या लोकशायेन जोडिल्ल्या खातीर नव्या मतदारांक परबीं भेटयली. हे कार्यावळींत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हाजीर आशिल्ले. ह्या वर्सा जावपी लोकसभेच्या वेंचणुकेंत आपले मोलादीक मत दिवन नवे मतदार भारताक उदरगतीचे तेंगशेर पावयतले अशी आस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायली. देश में स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है. ये हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया. ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई. ये हमारी सरकार है जिसने 3 दशकों के इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की. ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है. जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो नीति में, निर्णयों में स्पष्टता होती है. मैं जब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता हूं ना, बड़े बड़े नेताओं को मिलता हूं ना, दुनिया के कोई भी बड़े देश हो, जब मैं उनसे हाथ मिलाता हूं ना तो अकेला मोदी हाथ नहीं मिलाता है. 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े हो. नव्या मतदारांक लोकशायेच्या सगळ्यान व्हड उत्सवांत भागीदार करपाची खोस प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत मुखार उक्तावन लोकशायेचो महत्वाचो भाग जाल्ले खातीर नव्या मतदारांनी आपल्या मताचें महत्व समजून घेवचें असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. आत्ताच्या आझादी का अमृत काळात नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. नारी शक्ती जितको महिलेक केन्नाच सन्मान मेळूंक नाशिल्लो तो सन्मान या 10 वर्सांक मेळ्ळा. म्हणजे ते 3 तलाक रद्द करपाचे आसूनी किंवा आमी म्हणटा की 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा आणि इन द विधानसभा. हे 33% रिजर्वेशन दिवपाचे का रेस्ट ऑल आसतले. मिलिटरीन रिजर्वेशन्स दिले, नेवीन रिजर्वेशन्स दिले, बाकी सगळी कडेन रिजर्वेशन्स दिले, तितून हांव वचत ना. ऑफकोर्स दॅट इज युअर रायट. बट केन्नाच कोणी 33% रिजर्वेशन्स दिवपाचें स्वप्नय पळोवंक नाशिल्लें. ते माननीय प्रधानमंत्रीन केलें. युवा शक्ती जर तुमी पळयशात जाल्यार पयले फावटी ह्या देशाक म्हणजे स्कील मिनिस्ट्री पयलीं केन्नाच नाशिल्ली. आमी सातत्यान म्हणटा की स्कील मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना, PMKVY 1, 2, 3, 4, PMKVY 4 हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो. मुद्दामून म्हणजे अलॉंग विथ युअर डिग्री यू कॅन टेक द एडिशनल सर्टिफिकेट अँड वी आर स्टार्टिंग इन अवर ITIs. आता सुरू करता म्हणजे तुम्ही BA, BCom, BSc कितेंय करता आसत पॅरलल सर्टिफिकेट किंवा डिप्लोमा कोर्सीस तुम्ही ह्या डिग्रींतल्यान घेवपाक शकता. ही जर युवा शक्ती, युवकां खातीर वेगवेगळे प्रोग्राम्स आमी जशें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया हाचेर सांगलें. दीस इज अ युवा शक्ती. थर्ड वन इज अ किसान शक्ती. आमकां अन्नदाता जर कोण आसत जाल्यार तो किसान आसा, शेतकरी आसा. नमो नव मतदाता संमेलनाचो एक भाग म्हणून गोंयांत आयोजित कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलयतना आझादी का अमृत महोत्सवाच्या फाटभुंयेर देशाचे 4 मुखेल स्तंभ म्हळ्यार बायलां, तरणाटे, शेतकार आनी कामगार हे आसून हांचे खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो आंखून तांच्या उदरगतीच्या दृश्टीन पावलां उबारल्यांत अशें तांणी सांगलें. आज भाजपच्या नमो नव मतदाता संमेलनाच्या मजगती भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आभासी हजेरेंत भाजपाचे प्रचार विशय गिताचे लोकार्पण केलें. ह्या विशय गिताची टॅगलायन सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सभी मोदी चुनते हैं अशी आसा. कर लाया नमो ने भी अपना वादा निभाया. उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना. चुनता रहा वो राह सही जो जन
जनहित में हो चुना वही, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। पळया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जम्मूत ई बस सेवेचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलोवप करतना जम्मू काश्मीरात आतां म्हत्वाचे बदल जातना पळोवंक मेळटा अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंय भेटेर येतले आनी 7 सरकारी प्रकल्पाचें उक्तावण करतले अशी माहिती दिली। प्रधानमंत्री मडगांवां जावपी एका भौशीक सभे वेळार हें उक्तावण करतले अशें तांणी मुखार सांगलें। पीएम विजिटाच्या वेळार आमी टोटल ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट। एक पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही एनआयटीचे इनोव्हेशन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी कुंकळे, एक नंबर। दुसरे सेकंड प्रोजेक्ट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स जो दोनापावला आसा ताजें इनोव्हेशन। थर्ड प्रोजेक्ट इज एन नेवी कॉलेज, कमांडंट नेवी कॉलेज एट बेतीम, ज्याचा तिजें इनोव्हेशन। फोर्थ प्रोजेक्ट इज एन फाउंडेशन स्टोन फॉर द रोपवे एट रेस प्रोड्यूस फोर्ट, रोपवे आमी करता पीपीपीचे, तो चवथो प्रोजेक्ट। पांचवो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचो इनोव्हेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुडचडे, ताचें इनोव्हेशन। सो हो प्रोजेक्ट इज एन आमचो 100 MLD सेटिंग ऑफ द प्लांट एट साळावली धरण, ताजो फाउंडेशन स्टोन। आनी 7th प्रोजेक्ट इज 3D बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन एट पाटोळा। सगळ्या जाती धर्माचे श्रद्धास्थान तशेंच गोंयकाराचो राखणदार श्री देव बोडगेश्वराच्या 89व्या जात्रेक काल बुधवारच्यान सुरवात जाली। हो उत्सव 4 फेब्रुवारी मेरेन वेगवेगळ्या धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीच्या आयोजनान चालू आसतलो। काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी श्री देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें।
तांचे सयत तांची घरकान्न तशेंच आमदार देविया राणे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेत तानावडे, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, देवळाचे हेर सभासद आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 13 दीस चलपी ह्या उत्सवान 650 दुकानां घातल्यात. तशेंच हेर मन रिजवणेचे खेळ लोकांचें आकर्शण थारलां. राती उसरा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेवन लोकांच्या हिता खातीर प्रार्थना केली. आज गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले तशेंच तांची घरकान्न सयत श्री देव बोडगेश्वराच्या वर्सुकी जात्रेक भेट दिली. ह्या वेळार उपसभापती जोशुआ डिसोजा हाजीर आशिल्ले. State and area from always it is protected by even from the colonial attacks and other things. The power of the village Grama Devata, Devan and Devata are always be seen everywhere. I had occasion to visit almost all temples and churches in Goa, and today because when I reached here, the faith of the people in this deity and other things are there. राजभवनाच्या इतिहासान पयलेच खेपे राजभवनाच्या विंटेज क्लासिक गाडयांचे प्रदर्शन आयोजित जाता. हातूंत कॅडिलॅक सयत हेर 10 विंटेज गाडयो प्रदर्शनात दवरतले. खबराकारांक म्हायती दितना राजभवनाचे सचिव MRM राव, IAS हांणी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हे फाल्यां 26 जानेवारीक राष्ट्रध्वज हुबोवन उपरांत दरबार सभाघरांत आदिवासी समाजा खातीर आयोजीत कार्यावळीत वांटो घेतले अशें सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हूण 27 आनी 28 जानेवारीक राजभवन दर्शनाची लोकांक संद मेळटली. हातूंत पोरणो दरबार सभाघर तशेंच परिशद सभाघर पळोवप्यांक उक्तें आसतलें. ह्या वेळार राज्यपालांनी बरयल्ल्या पुस्तकाचें प्रदर्शन आयोजीत जातलें अशी माहिती तांणी दिली. Practice and ceremonial things, the Honorable Governor would be unfurling the national flag at Goa University grounds, Talegaon, tomorrow on 26 January 2024, the Republic Day. The ceremonial function would start at around 8:30 AM and it would go on for almost an hour, that is till 9:30 AM. The ceremonial things as per the protocol are being conducted by the protocol department of Government of Goa and in association with defense personnel and staff. All the ceremonies as per the protocol will be proceeding there. And similar to that, the Rajbhavan under the guidance of Honorable Governor of Goa would be hosting an at-home reception in the evening at the new Darbar. जीवन रक्षा पदक मालिका पुरस्कार 2023 अंदू 31 जाणांक दिवपाची मान्यताय राष्ट्रपतींनी दिल्या. हातूंत 3 उत्कृष्ट जीवन रक्षा पदक, 7 उत्तम जीवन रक्षा पदक आनी 21 जीवन रक्षा पदकांचो आस्पाव आसा. 3 जाणांक मरणा उपरांत पुरस्कार फावो जाला. उत्तम जीवन रक्षा पदक गोयच्या साहिल बिसू लाड हांकां फावो जाला. प्रजासत्ताक दिसा निमतान पुलीस, उजो पालोवपी दळ, घर राखण आनी नागरी संरक्षण दळ आनी सुधार सेवेंतल्या एकूण 1132 कर्मचाऱ्यांक ही सेवा पदकां जाहीर जाल्यांत. उत्तर गोंयचे येरादारी उप अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांकां विशिश्ट सेवे खातीर राष्ट्रपती पदक जाहीर जालां. पुलीस उपअधीक्षक तुषार वेर्णेकार आनी पुलीस उपअधीक्षक विल्सन डिसोजा हांकां उत्कृश्ट सेवा पुरस्कार जाहीर जाला. पंचायतींक अधिकार दिवपाची स्थिती ह्या विशयाचेर आयोजीत 2 दिसांच्या राष्ट्रीय सल्लागार कार्यशाळेचे उक्तावण काल भारत सरकाराच्या पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज हांचे हस्तुकी जालें. भारतीय भौशीक प्रशासन संस्थेन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीत उलोवप करतना विवेक भारद्वाज हांणी पंचायतींक अधिकार दिवपाचे प्रक्रियेंत जोड दृष्टिकोन, जोड ध्येय आनी एकठांय येवन कृती करपाचेर भर दिलो. आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत घडोवपाच्या उद्दिश्टान स्वावलंबी पंचायत हो एक महत्वाचो पावंडो जावन आसा अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. म्हापशेच्या पालिका बाजारांतल्या दुकानांच्या भाडेवाडीचो निर्णय म्हापशा पालिकेन घेतला. ह्या संदर्भात थळाव्या वेपाऱ्यांनी निवेदन सादर करून आपली कागाळ मांडली. हाका जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हो विशय फक्त म्हापशा पालिकेपुरतोच मर्यादीत ना जाल्यार राज्यांतल्या हेर पालिकांकूय लागू जाता अशें सांगलें. ताका लागून सगळ्या पालिका मुख्याधिकारी, पालिका प्रशासन संचालक आनी वेपाऱ्यांक विश्वासान घेवन ताचेर कायमस्वरुपी उपाय काडपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी वेपाऱ्यांक दिलें.
म्हापशांत आयोजित राष्ट्रीय वेपारी कल्याण मंडळा वतीन वेपारी संमेलनाचे आयोजन केल्ले त्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. प्रॉपर पार्किंग फॅसिलिटीज ह्या सगळ्या हेजे प्रॉपर पार्किंग फॅसिलिटीज आसतले फॉर्मेशन ऑफ त्याच्या पयलीं तुमची हे टावन बिल्डिंग कमिटी ती प्रोसेस आसा पयलीं आमदारांनी सांगला टावन बिल्डिंग कमिटी जी आसा ताका तितके बेगीन फॉर्म करपाक लायता. ओके दुसरो जो मेन विशय आसलो पयलीं तो फक्त जाला कितें तुमचो कन्सल्टंट खरें अपॉयंट केल्लो बट डिले जालो तेणी प्रॉपर रित्या काम फुडें व्हरपाक जाय आसलें तेंय व्हेलें ना आनी मीनवायल तेणी प्रॉपर प्लॅन म्हणजे तेणी कामूच सुरू करूंक ना इशू त्या बद्दल हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता. खरें म्हणजे GSIDC हांव फाटले फावटी चेअरमॅन आसतना कन्सल्टंट अपॉयंट ऑन बोर्ड घेतलेलो आसा. इन केस तो जर तें काम फुडें व्हरनासत जाल्यार हांव दुसरो कन्सल्टंट अपॉयंट करता आनी पुराय म्हणजे तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन 2-3 विशय आसा. म्हणजे आमी पणजे वेगळी आतां ऑलमोस्ट पाट्यार जी पणजे डेव्हलप जाली इज अ न्यू पणजे तशी पळोवंक वचत जाल्यार आतां म्हापसा खातीर कितें योग्य आसा हें आमी ठरवच्या पेक्षा तुमकांच विश्वासान घेवन म्हापसा जो आसा पळय कितें एक्झॅक्टली करपाचें हें एकदां कन्सल्टंट येयलो काय ना जातालें. हांव तुका हें फक्त म्हणजे इलेक्शन प्रॉमीस म्हणून सांगता अशें ना खरें आमच्या कडल्यान मातशें डिले जाला ह्या विशयाक. दुय्यम वागणूक बी कांय ना तुमकां थोड्या जाणांक दिसता आमी दुय्यम वागणूक बी दिता अशें कांयच ना. आमची स्मार्ट सिटीच्या अंडर एकूच पणजे कॅपिटल डेव्हलप जाल्या अजुनूय मडगांवूय जावंक ना आनी दुसऱ्यो खंयच्योच सिटी अजून जावंक ना. ओके त्या खातीर म्हापसाचें प्लॅनिंग आनी तें तुमकां विश्वासान घेवन ताजो जो प्लॅन जो ओवरऑल रेडी करपाक जाय पळय तो जाता तितके बेगीन आमी करता. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. Join us for the Republic Day Parade live telecast at 9 a.m. onwards on the 26th of January only on Doordarshan. सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024. तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं. अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए. परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. कार्तिक हो केंद्रीय विद्यालय बंगळुरूचो 12वेचो विद्यार्थी. तो 12वेच्या परीक्षेची तयारी करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ल्या परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीक लागून परीक्षेची तयारी करतना येवपी तणावाचें निवारण जाता अशें तो सांगता. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीक लागून बरोचसो मानसीक आदार मेळटा अशें ताणें मुखार सांगलें. मेरा नाम युवराज सिंह गोरका है. मैं केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव स्कूल के कक्षा 11वीं का छात्र हूँ. मैं परीक्षा में बढ़ते तनाव के कारण हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कुछ मूल मंत्र दिया है जो कि हमारा हौसला बढ़ाता है. बार बार वो हमसे संवाद करते हैं और हमारा हौसला सदैव बढ़ाते हैं. और आज मैं इसी को लेकर आज एक चित्र दर्शित किया हूँ जो कि विकसित भारत का स्वप्न को दर्शाता है. I am Jay Karthik from class 12A, PM Shri, KVM Region Center, Bangalore. Exam discussion is known as Pariksha Pe Charcha and it has been held annually since 2018. The Indian Prime Minister Shri Narendra Modi engages with parents, teachers and students from all over the nation at the event and offers insightful advices on how to ace entrance and board exams without worrying. Exams cause an intolerable level of stress and at that point we would be so desperate for appropriate advice which is crucial. This kind of assistance is given by our Prime Minister through the event Pariksha Pe Charcha. It is indeed a privilege to have a support system in such a terrible circumstance. And I want to express my gratitude to our Honorable Prime Minister Modi ji
for taking time out in his busy schedule for us, the students, and for acknowledging the importance of education. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज उत्तर प्रदेशाच्या बुलंदशहर हांगा सुमार 19,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचे उक्तावण तशेंच बुन्यादी फातर बसयले. हे प्रकल्प रेल्वे, रस्ते, तेल तशेंच शहरी उदरगत आनी वसणूक क्षेत्रांतले आसात. बुलंदशहरांतले आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी नवे खुर्जा ते नवे रेवारी मेरेन नव्या रेल्वे रुळाचेंय उक्तावण केलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या रस्तो उदरगत प्रकल्पाचें लोकार्पण केलें. ह्या वेळार उलयतना मोदी वेंचणुकेचे पेपारे वाजोवपाची गरज ना, मोदी आपले सेवेंतल्यान लोकांक जिखता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है. आज हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे. इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है. जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती. जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रह जाती. और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी हे वेळार उत्तर प्रदेशांत जावपी उदरगती खातीर प्रधानमंत्र्याचे उपकार आठयतना नव्या भारताचेर आतां पुराय संवसाराची नदर तिगून आसा अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान एक नवो पावंडो गाठला. भारतान आर्थीक वर्स 2023 ते 24च्या पयल्या 9 म्हयन्यां भितरूच इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टान 22.24% वाड नोंद केल्या. द इकॉनॉमिक टायम्स हांणी उजवाडिल्ल्या एका नियाळा प्रमाण स्मार्टफोन निर्यात खासा करून ॲपलच्या आयफोन निर्यातीक लागून ही वाड जाल्या. इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण चालू आर्थीक वर्सान इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टान सगळ्यांत चड वाड जाल्या. ह्या वाडीचें श्रेय 2021 वर्सा सरकारान सुरू केल्ल्या स्मार्टफोन प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह येवजणेक वता. मोबायल फोन निर्यात देशाच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीचे 52% जावन आसा. हातूंत आयफोन निर्यात प्रायमरी ड्रायव्हर जाल्ले दिश्टी पडटा. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टान 35% आयफोन निर्यातीचे आसा. ICEAच्या अदमासा प्रमाण 2024च्या निमणे मेरेन मोबायल फोन निर्यात 14 ते 15 अब्ज डॉलर मेरेन पावतली. अशीच वाड जाली जाल्यार मार्च मेरेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टान 4थ्या स्थानार पावून एकाच आर्थीक वर्सान 2 रँक वयर येतलो. अंदू गोंयच्या अदमासपत्रक बिरेस्तारा 8 फेब्रुवारीक सादर जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येतले. हाका लागून त्या दिसा जावपी विधानसभेच्या अदमासपत्रक अधिवेशनाचें कामकाज जावचें ना. ह्या दिसाचें कामकाज 10 फेब्रुवारीक जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी खबराकारांक दिली. विधानसभेच्या कामकाज समितीची आज जाल्ल्या बसके उपरांत ही माहिती दिल्या. ह्या बसकेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार वेन्झी विएगस, विरेश बोरकार आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. 6 तारखेक जावपी प्रश्नोत्तराच्या वर शून्य प्रहर, लक्षवेधी सुचोवण्यो आनी हेर कामकाज 10 फेब्रुवारीक जातलें. त्या भायर अतारांकीत प्रश्नाची संख्या 15 वयल्यान 25 करपाची मागणी केल्या अशी माहिती आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या बसके उपरांत दिल्या. तशेंच फक्त 5 वर्सांची म्हायती मेळटा ती वाडोवन 15 वर्सां मेरेन करची अशी मागणी तांणी केल्या अशें सरदेसाय हांणी सांगलें. परत एकदा पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.